सकाळ आमगेल यूथ ऑफ JSB वीक्षकांक मुगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आज आम्ही एक स्पेशल एपिसोड म्हणत त्या तुमगेल हत्र घेऊन येयलेची सब्जेक्ट कोंकणी अध्ययन म्हणून सांगून. भारतांतू आमगेल देशांतू हजार इतले भाषा आसाची जाल्यार कोंकणी एक विशेष स्थानमान आमगेल भारतांत आसा. तुम्ही 8वे परिच्छेद म्हणून सांगून आसचा पुरो ऐकून आसचा पुरो नामे आमगेले नोट करन्सी कसा की भारत देशात तंतू पळोवन आसचा पुरो 22 म्हळ्यार 22 भाषेक मात्र त्या 8वे परिच्छेदांतू स्थान मेळ्ळा. तंतू आमगेले एक कोंकणी भाषा उल्लोचाक म्हळ्यार संवाद म्हणून म्हणटाची हक्का आमगेल देशांतू बहुशः एक 1,500 वैरी भाषा आसा म्हणून सांगताची. तंतू एक कोंकणीक एक प्राधान्यत पळया. मस्त जनाक गोत्तस की ना म्हणून गोतना हे कोंकणी एक मातृभाषा लँग्वेज जावन आमकां शिकोवचे एक शैक्षणिक संस्था आसा त्या मंगळुरांतू अशें हांतू कशें म्हळ्यार एक कोर्स MA कोर्स म्हणून तुमी आयकून आसचा पुरो ते कोंकणींतूय आसा म्हणून सांगून तुमकां मस्त जनाक गोत्तस की ना म्हणून गोतना हे पुरे विशय आयचे आमी एपिसोडांतू उलयताची. तुमकां एपिसोड मस्त कोण अध्ययन आसक्त आसा की ताका मस्त उपयोग जाता म्हणून आमी लेखताची. ह्या विशयार उलोवच्याक आमगेले मंगळुरांतू आशित आसले कोंकणी अध्ययन पीठाचे संयोजक जावन आशिल्ले डॉक्टर जयवंत नायक सर आमगे लोटसाची हांगा हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता आसा. तशीच अनेक गेस्ट आमगेले कोंकणी अध्ययन पीठाचेची स्नातकोत्तर विभागाचे म्हळ्यार MA स्नातकोत्तर विभागाचे संयोजक जावन आशिल्ले डॉक्टर देवदास पैमाम आमगे लोटसाचे हांकांय हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता आसा. नमस्कार. तशेंच पैमाम एक मस्त जना बहुशा गोतना कोंकणींतू MA कोर्स आसा म्हूण MA कोर्स आसा म्हूण गोत्तसल्यार ताजेन कितली मुखार वचत आमगेल कशी एक भविष्य एक रुपीसूयत म्हणून मस्त जनाक बहुशा गोतना त्या विशयार हांव येता. ताजे बशी फुडें हे कोंकणी अध्ययन पीठ म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगून एक जयंत सर 1-2 उत्तर आमगेल वीक्षकांक सांगू. कोंकणी भास गोंयांत एक आडಳಿತ भास जावन आसा. कोस्टल कर्नाटकांतू महाराष्ट्रांतू केरळांतूय ही भास चालती आसा. आतां कर्नाटकांतू कोंकणी कल्चर कोंकणी हेरिटेज म्हळ्यार परंपरा तशेंच कोंकणी साहित्य ते प्रमोट करता म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान 2015 त्या इसवेंतू कोंकणी पीठ म्हणून मँगलोर युनिवर्सिटींतू एस्टॅब्लिश केलें. कर्नाटकांतू एक धारवाडांत एक आसा मंगळुरांत एक आसा. हय मंगळुरांत ते कोंकणी अध्ययन पीठ एस्टॅब्लिश करताना तांणी 2 कोटी रुपये सपोर्ट दिले. त्या टायमार सरकारान त्या टायमार पैमाम कोंकणी अकादमीचे रजिस्ट्रार जावन आशिल्ले तांगेलो सपोर्टूय आसा. सो ते मंगळुरांत एस्टॅब्लिश जाल्ले पर्यंत आमगेले कोंकणी अध्ययन पीठा थ्रू साबार काम चलता. वय आता कोंकणी भाषेक कोंकणी भाषेक संबंध पाविल तशी आम्ही सुमार कार्यक्रम करता आसाची. 2016 इसवेंत आता कोंकणी MA स्टार्ट जाले आमगेले म्हळ्यार कोंकणी अध्ययन पीठ फर्स्ट जाले. ताजे सपोर्ट कोरून मँगलोर युनिवर्सिटी कन्विन्स कोरून आमी काय केलें म्हळ्यार कोंकणी MA स्टार्ट जावं तशी. ताजे भाशेन फुडें कशें आशिल्लें अध्ययन म्हळ्यार कोंकणी भाशा शिकोवचें कोंकणी एक भास कोंकणींत संशोधन म्हळ्यार दुसरें क्षेत्र आसता ते संशोधन पुरा करचेक. तशेंच आमी कोंकणी थ्रू मस्त आतां जनपद अध्ययन आतां तेसोरस प्रोजेक्ट अशे सुमार कार्यक्रम आमी चलता आसा. कोंकणी मेन प्रोजेक्ट जावन आसा. विशेष जावन आतां आमी कोंकणी मायग्रेशना विशयार आमी अध्ययन करता आसाची. म्हळ्यार कोंकणी लोक कशी आमगेले कोस्टल कर्नाटकांत सेटल जाल्ले प्रोत्साह दिता आसा. जायत आनी कशें म्हळ्यार आतां MA कोर्सा विशयी आमी उलोवचें म्हणजे जाल्यार पैमाम आतां मातृभाषा म्हणून म्हणटाना विंगड मातृभाषा आसा जी की मिडियम म्हणून म्हणटाचे आमी कन्नडा मिडियम जे येता इंग्लीश मिडियम जे येता ना मागीर हिंदी असल पुरे भाशा आमकां एक आयके करता आसले एक अवकाश आसा. म्हळ्यार तांणी मातृभाषा तांगेली कन्नड न्ही म्हणून जाल्यार कन्नड माध्यम इंग्लीश माध्यम अशें बरें घेताचे. आमची गल जावन म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे हांव उलोवचें जाल्यार आमी कोंकणी भाशेक जावन कोंकणी शिकूंक जन मक्षेता इताक म्हूण दिसता तुमकां.
मुख्य जावन आम्ही भाषा म्हणल्यार आम्ही आतां प्रोजेक्ट करचे कर्नाटकांत कोंकणी मातृभाषिक त्यांनी तांकां कोंकणी संबंध पडल तांकां म्हणून आता शिकची जाग्यार तशें जायना म्हळ्यार आतां तुमी MA इंग्लीश शिकताले क्लासाक गेला रे ते कोणेय घरांत इंग्लीश उलयनाशी MA हिंदी क्लासांत चेडवालां तेमगेला कोणाल घरांत हिंदी उलयनाची तांणी ते एक सब्जेक्ट जावन एक डिसिप्लीन जावन शिकचे आतां आमगेल्यान ताका इतके अवकाश ना म्हळ्यार आमगेले सकल दाखोवन कांय कोंकणी आमी बांदून हाडली म्हळ्यार एका क्लास येनी त्या खातीर सगळेच लोकांक आतां आमगेले 8 लाख लोक कर्नाटक आसल्यार तांतूं ना एक 99% जनाक कोंकणी शिकच्या जाता म्हणून म्हणलेलेच अभिप्राय ना ते तांणी लेखचे हे कन्नड इंग्लीश ते एक व्हड लेवल आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ सान लेवल बारी सान घरा भितरचे म्हणून तसं म्हणता गेलं एक मनस्थिती आसा तशी जयंत नाईक सर तुम्ही एका आमगेले लोक कोंकणी शिकच्या दिसता मक्षेत पण तुमकां कशें दिसता तांणी म्हणल्यार ग्राउंड लेवलांतून ना म्हणटा एका खंडितय बाई एक ग्राउंड लेवलांतू कोंकणी ना आता कर्नाटकांत प्रायमरी लेवलांतू कोंकणी आसा सेकंडरी लेवलांतू कोंकणी आसा जाल्यार PUCंतू एक लिंक थोडे चुकला वय बट अंडर ग्रॅज्युएशन म्हळ्यार डिग्री कॉलेजांतूय कोंकणी आसा जाल्यार त्यांनी कोंकणी शिकच्याक म्हापशेच्याक मेन कारण म्हळ्यार कोंकणी एक ब्रेड अँड बटर लँग्वेज न्हय म्हणजे तसले एक कन्सेप्ट आसा आता इंग्लीश वाजिल्यार आमकां जॉब मेळटा हिंदी वाजिल्यार जॉब मेळटा बट तशें कांय ना आतां आजचे इश्यू कसो म्हळ्यार खंयची लँग्वेज तो आतां हिंदी MA करता इंग्लीश MA करता तांकां सेम प्रॉब्लेम फेस जाता आतां खंयची एका देन केला ताका जॉब मेळटा म्हणजे खंयची गॅरंटी ना आतां आमी एक पॅशनेट जावन आसता आमगेली एक मातृभाषा आमी शिकता म्हणजे तसले एक आकर्षण एकल्या लागी असल्यार खंडित लायक सरान एक लायक उत्तर सांगलें कसं म्हळ्यार जॉब म्हणजे एक भविष्य म्हणजे ते निर्धारित नाही जाल्यार त्या दिकान आमगेले एक प्रयत्न जावका म्हणून सांगून आमी हिंदी MA करताची एक विंगड MA कोर्स करताची कसं लायक आमकां एक मुखासून एक जॉब मेळटा म्हणून सांगून तसले एक अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून म्हणताचे तसले एक अवकाश कोंकणी MA शिकिल्यांक मेळटा म्हणून तुमकां आतां पळो आसतना ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ताजे भाशेन फुडें देवदास माम आतां जनाक तुमी एक मनस्थिती सांगली कसं म्हळ्यार एक कसल्याक अगत्य बा म्हणून एक मनस्थिती असो त्या विशयार हांव मागीर येता ताजी बस फुडें आनी एक मनस्थिती लोक आसतात कसं म्हळ्यार आमी कोंकणीची उपासंत कोंकणी शिकच्या कसं आसा म्हणून सांगून तांकां तसले एक मनस्थिती लोकांक कसं उत्तर तुमकां ते म्हळ्यार इंग्लिशांत those who knows not that they knows not म्हळ्यार एक हें आसा म्हळ्यार तांकां तें गोतना म्हळ्यार गोतना ताणें आतां उलयतना कशें म्हणटा म्हळ्यार कोंकणी थंय खंय साहित्य खंय आसा खंय आसा म्हळ्यार कोण निमगिता ताका गोतना ते विचार साहित्य अनेक पुराय आसा कोंकणी विंगड भाशेक खंयचेय रितीर उण्या पडना ते स्कुलांत कॉलेजा युनिवर्सिटी PhD पुराय करूं एक उदाहरण म्हळ्यार आतां आमगेले MA मंगळुरांत आमी ते सेमिस्टर स्कीम करून CBCS म्हणून म्हळ्यार चॉयस बेस्ड स्कीम हाडतना आमी 19 पेपर्स कोंकणींत केला 29 पेपर्स कोंकणींत आमकां तयार करूं साध्य आसता रे कोंकणी भास कांय उण आसवे सकळा भशेन की सगळी भाशे तितल्याची ताका सामर्थ्य आसा आमी तें फस्ट मनाक घेवन आतां कसो जाता कोणा लागीं आतां कोंकणी एक नाम क्रियापद कसं सांगा म्हळ्यार तो ताका हांवें कन्नडा दाखोवन सांगता नामपद तें म्हणून नामपद आनी न्हय जाल्यार इंग्लिशांत ताका नवून म्हणटाची थंय दाखोवन हांव येवका खंय विंगड लँग्वेजा दाखोवन तूं कोंकणी कापून हाडची परिस्थिती आमगेली आज आशिल्ली ती आमी कोणाकय उल्लोन प्रयोजन ना तें आमी आतांनी तें वाडोवका आतां परिस्थिती बारी सुदारण जाता आसा आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ वर्सांनी आमगेले कोंकणी आमगेले चेडवा ते स्कुलांत विंगड भाशे वरीची एक आयक करता दीस खंडीत येतलो
आणि जयवंत सर तुम्ही सांगलाय 2015 तो अध्ययन पीठ प्रारंभ झालाय 2016 तो कोंकणी MA म्हणाल कोर्स प्रारंभ झाला म्हणून सांगून जलारी एक 6 वर्ष तुलान प्रारंभ जलारी हे एक कोर्स कसं असं की तिथले एक प्रवेशात म्हणता कसं असतं ताक एक कोण ता एक शिकू का म्हणून एक इंटरेस्ट असेल आसक्त असेल लोक मस्त येता असाव्या म्हणून हे कसं निमूच म्हणारी ते MA कोर्साचे एक कसं एक प्रसार एक प्रचार असतं त्या बहुशा तिथली जायनी म्हणून दिसतं की की त्या एक कसं त्या कडचणा स्टुडंट्सांना येवच्याक नाही आता ऑलरेडी हांव सांगला जनाले एक माइंड सेट कसं म्हळ्यार कोंकणी शिकून हांव कसं करचें आसता तसं एक माइंड सेट आसा बट एक कोंकणी दुसरी भाशा म्हणके एक स्वतंत्र भाषा स्वतंत्र अध्ययन आसा ताका एक भाषा विज्ञान म्हणून आसा ताजेची एक ग्रामर आसा सो बदर लँग्वेजाक कितले स्ट्रेंथ आसा की तितले स्ट्रेंथ कोंकणीक आसा आता स्लोली खंयच्या तरस म्हळ्यार पुरा जनाक हांतू इंट्रस्ट डेव्हलप जाता आसा आसक्ती डेव्हलप जाता आसा स्टार्टिंग चिकेची ट्रबल असता म्हळ्यार ताजी माहिती न्ही पुरा मेळनाशी दोनीच जावन इवनिंग कॉलेजांत युनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेजांत कोंकणी MA कोर्स आसा ते आशिल्ले निमित्त इवनिंग आतां कशी ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार डे टायमान तूं तांणी कामां वचून जॉबा वचून म्हळ्यार अर्न एंड लर्न म्हणून आता एक कोंकणी ताका एक आसक्ती विशय जावका मेगेल हो आसक्ती विशय आय एम पॅशनेट टवर्ड्स माय मदर टंग म्हणून तसले इच्छा प्रत्येकडे काही आसता सो हांव कोंकणीक संबंध पळयलो तशी कसंजो एक मेगेल कॉन्ट्रिब्युशन करता हांव कोंकणीक साहित्य रचन करता तसले एटिट्यूड डेव्हलप जाल्यार तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन तांणी येता बहुशा प्रचार हे ಸ್ವಲ್ಪ चड मेळ्ळी मोदलारी बहुशा आमगेल माध्यमा निमित्त तुमकां मस्त जनाक हाजे विशयी कळू आसा आनी की मस्त विशय उलोवचा आसा तुम्ही हे समज समजून घेवन तुम्ही हाजे बद्दल एक आसक्त घेवेत म्हणून दिसता तशीची पैमाम आता प्रवेशात विशयारी मस्त चुरुकू आत्ता जाता आसा वय जाल्यार कोंकण जे BB म्हळ्यार आमगेली युनिवर्सिटी तुलाना बहुशा मस्त अध्ययनाक आनी चर्चेड प्रोत्साह मेळटा म्हणून दिसता की वय बळारे आता तुम्ही सांगेल वरी 5 वर्ष जाल्ले काय उद्धार जायना म्हणून खंडित मस्त जाला 5 वर्सां फुडली स्थिती आनी आयची स्थिती पोरूची स्थिती दाखोवन अवंदूची स्थिती पळयला रे सुदारण मस्त जाला आता आमगेले कॅनरा की बेसेंटा चेरडू हांकां गोतनाशिल्ले आता ह्या फावटी आमी कोंकणी परिचय म्हूण कर तांकां कोंकणी भितर कसो आसो तें एक व्हड जगत म्हणून आमगेले युवजनांक कळ्ळा आता तशी ह्या फावटी मस्त एन्क्वायरी आयल्या आमकां आमी जॉयन जाताची ऑनलायन कोर्स आसवे म्हणून आता कसं हे समस्या म्हळ्यार सांजेचे जातना आमगेल्यान तो मस्त बायल मनश ಸ್ವಲ್ಪ यंग एजाचे तांकां मन आसा तांकां एक चेरडू घरांत आसताची हें कसं येता म्हळ्यार तांणी दिसाची कामां वचून सांजे घरा चेरडू आसा बामूण आसा त्या प्राईम टाइम म्हणटा आमी ते बायल मनशाक त्या वेळार तांणी हांगा कॉलेजाक येवच्याक तांकां मस्त हे एकच विचार आमकां सुमार स्टुडंट्स तांणी पोटेन्शियल स्टुडंट न्ही जावन तांकां मस्त मन आसा MA कोरका म्हणून तांकां हें अडचण येता आनी सांजे वतना वाहन मेळटकी आतां एक चड दुरा दाखोवन नाका आतां आमगेले तुळूक कारकळा दाखोवन पुत्तुरा दाखोवन बसार येवन वताले आसाची तितले एक कश्ट येताले आसाची जाल्यार आमगेले मंगळुरा भितर आशिल्ल्यांक हें अनुकूल आसा आमगेले कॉलेजा टायम 5 दाखोवन 9 आसल्यार आनी थोडे प्रारंभाक आनी अखेरीक दोन कडेनय ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯचे हे कसं रियायती आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗಿ వచ్చేತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯೇತ आणि 75% अटेंडन्स म्हणजे तांतूय ಸ್ವಲ್ಪ कसले ತೊಂದರೆ असले उद्योगी हांकां पुरा जायना जाल्यार तांचो थोडे रियायती कोरयेत आमी करेस्पॉन्डन्स करना चित्ते म्हळ्यार तेदना भास शिकच्याक तितलें अनुकूल जायना करेस्पॉन्डन्स केल्ले कुडले नोट्स वाजूचे आनी परीक्षा बरोवप थंय सरता ते कसले एक आतां मागीर PhD करच्याक ताका संशोधन करच्याक आमी तयार जाता आमगेले रेग्युलर कोर्स आयिल्ल्याक कितले वर्षाचे कोर्स 2 वर्सां 2 वर्सांचे 4 सेमिस्टर
4 सेमिस्टर 2 वर्षाचे कोर्स कोर्स 5 तुला सकडे एम ए वरी वय मामन सांगलाय मंगळूरांतू युनिव्हर्सिटी कॉलेज म्हणून आसा थंय चलचे अंपनगट्ट्यांत वय अंपनगट युनिव्हर्सिटी युनिंग कॉलेजांत चलचे 5 तुरान 9 ते एक कोर्स जाता तांतूर या इतिहास म्हणून सांगले 2 वर्सां कोर्स 75% अटेंडन्स जावका तांतूय मस्त तुमकां अगत्य जावन ते एक येवचे जायनी म्हणून जाल्यार तांतूय एक रियायती आसा कसं लायक रियायती म्हणून सांगला री कोणाक शिकू का म्हणून आसक्ती आसा की तांणी शिकू का म्हणाले तांगेले एक प्रोत्साह तितलेच हें कसं म्हणारी इतले विशय तुमकां कळ्ळे आतां तुमकां फस्ट तुलान म्हळ्यार हे एपिसोड पळोवका जाल्यार सुरय तुलान येईल प्रश्न हेका हांव आत्ता निमित प्रश्न इथं म्हळ्यार इतली वेळ आमी कसं उलयले म्हणून हें पुरे तुमकां ताजे पिटीक कळका हाजी मागची आशिल्ली हिन्नेले कळका म्हणून इतली वेळ उलयला आतां मेन तुमगेले अशें जाल्यार मेन प्रमुख प्रश्न हांव निमिता कसं म्हळ्यार इतली पुराय कोंकणी एम ए शिकून जयवंत नायक माम कसं फ्युचर कसं भविष्य हें कोणाक हांव निमूच म्हळ्यार विंगड नमुने स्टुडंट्स आसताच एक तांणी पै मामान सांगलें एक बैल मनशाक घरा आशिल्लें तांकां कशें म्हळ्यार एक 30 येत की 40 नंतर कशें म्हळ्यार हांव एक जिवनांत कसले साधू सुका मेगेल वोट एक शिक्षण येवका आतां हांव हें शिक्षण कंप्लीट केलां म्हणून मेगेल नांवा वोट एक येवका म्हणून एक त्या कॅटेगरी दोन्ही कॅटेगरी कसं म्हळ्यार एक विद्यार्थी जिवनांत तांणी शिकून हांव एक भविष्य रुपी सुका म्हळ्यार एक त्या कॅटेगरी आतां कोणाक भविष्य रुपी सुका म्हण आसा की तांकां तुमी सांगले उद्योग म्हणाले एक खात्री नाही म्हणून जाल्यार एम ए केला निमित्त कोंकणी एम ए केला निमित्त कसं बरें स्कोप आसा तांकां आतां कोंकणी एम ए जाली पर्यंत तांकां जावपा जाल्यार इतले स्कोप आसा कोंकणी म्हळ्यार एक भाशा अध्ययन आतां कोंकणींत जनपद आसा कोंकणींत साहित्य आसा तशेंच कोंकणींत दुसरो विचार पुरो आसा आतां कोण कोंकणी एम ए केला आम्ही अध्ययन पिठा थ्रू पैमा म्हाका गोत आसा अध्ययन पिठा थ्रू आम्ही मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणून कितें भितर आसाची तांकां 25,000 रुपये दिवन एक तांकां 3 म्हयन्यान की 6 म्हयन्यान की तांणी ते सबमीट करता तसल पुरा संशोधन आतां कोंकणी जनपद आतां कोंकणी खाण जेवण कोंकणी साहित्य म्हळ्यार एकलो व्यक्तीन म्हळ्यार एक गोंयांत केलेलो एक कादंबरीकार आसता हांगा एकलो कादंबरीकार आसता तांगेले कसन कॉन्ट्रिब्युशन दिला ताजे एक तुलनात्मक अध्ययन अशी पुरा आमी एक संशोधनात्मक आणतो आमी रिसर्च एक्टिविटीज आणतो आमी तांकां स्कोप दितर आसाचे तशेंच दोनीच जावन आज कॉलेजांतूय कोंकणी स्लो जावन इंट्रोड्यूस करतात आसात मंगळुरांतूच एक 3-4 कॉलेजांत कोंकणी आसा सो तशें जावन थंय आज कॉलेजांत टिचर्स जेवका जाल्यार तांगेले बेजीक क्वॉलिफिकेशन एम ए इन कोंकणी फुडें तांणी कसन करतले म्हळ्यार खाली कोंकणी कळ्ळे पुरो तांकां एक सिलेबस सब्जेक्ट आसता शिकोवचें आशिल्लें आतां तशें न्ही आमी एक कंडिशन घाला कोंकणी एम ए जाल्यार कोंकणी शिकोवपा म्हणटा युजीन तो तशी आतां पीयूसीन कोंकणी इंट्रोड्यूस केल्यार तेन्नाय तांकां स्कोप मेळटा सो एक जावन एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेले मायभास म्हळ्यार मातृभाशेक मुगेल कॉन्ट्रिब्युशन कसं जो हांव दिवका तें एक तागेले तें एक सेल्फ अर्ज आसल्यार तो खंडीत जावन कोंकणीक फुटोवन घेता शिकता आनी कसं म्हळ्यार आनी स्वल्प डाउट्स पैमाम आतां एम ए म्हूण कोर्स म्हणून म्हणटाचे आमी आतां नॉर्मली आमी स्वाभावीक जावन सांगचें म्हणटा जाल्यार बी ए करून एम ए करताचे खंयच्या आमगेल्या शिक्षणांत डिग्री शिक्षणांत हांगा तूं एम ए कोर्स जावका जाल्यार तांकां हाजे बशी फुडें कसलें बेजीक शिक्षण जावका की तें इम्पॉर्टंट वय सगळी आतां एक कळ्यान एम कॉम करकला बी कॉम शिकोवका आनी एम एस सी करकला बी एस सी शिकोवका तशीच आसा हंगाय जाल्यार सद्याक नातिल हंग अवकाश नातिल ಮಿತಿ खंयचेय ग्रॅज्युएट तांकां आमी एक एंट्रन्स परीक्षा करताची एंट्रन्स परीक्षा करून तांकां एक अर्हते तांकां वाडोवन मागीर तांणी कोंकणी एम एक शिकयात हें आतां तात्कालीक वेवस्था मुखारी आमगेले कॉलेजांत पुरा एम ए न्ही बी ए तूं कोंकणी घेताची तांकां मात्र घेवच्याक अवकाश जावच्या पुरो हांव हें कसलें निमगेलें म्हणून आतां एक 35 वर्स दंटवाला तांणी तांगेले शाळा शिक्षणांत कॉलेज शिक्षणांत मातृभाशा घेवन आसय ना जाल्यार तांकां आतां हें एपिसोड पळोवन मन येता तशी खंडीत एंट्रन्स परीक्षा कसलेय व्हड विशय न्ही तांकां कोंकणी आमी एक थोडे शब्द दिता ते आयकून तांणी ते बरोवच्याक सांगचे व्हेरी बेसीक ते आमी लिजनिंग स्पीकिंग रायटिंग रिडींग इतले स्किल बेसीक स्किल प्रायमरी लेवलार आसकी म्हूण तितले टेस्ट करचे तितले तांगेले उमेदी
आणि तांकां कोंकणी कसलो नॉलेज आसा एक 10-15 प्रश्न आमी निमगोचे आतां मागीर आतां जयवंत नायक मामन म्हणलेची मुखारसून म्हणटा हांव आतां MA शिकिल्ल्यांक आतां सद्या कसलो आसा म्हणून हे विशय कशें म्हळ्यार आतां ते कोळी मोदलो मोट्टे मोदलो म्हण पळय एक गाद आसा तशी जाल्ला हें आमी एक व्हड वर्क फोर्स वाडोवका आमगेल्या तूं इंटेलिजन्स म्हळ्यार आतां बुद्दवंतिका कोंकणी बुद्दवंतिका आमी वाडोवका सुरवेक मागीर आमी कोणा लागीं वचून जॉब निमगेत आतां आमगेला एक 30 लोक MA जावन भायर आयल्याचे तांकां कोणाक 40 जनां काम नाका इत्या म्हळ्यार तांणी ऑल विंगड उद्योगारी आसचे आतां आमगेल्या तूं कॉलेजा दाखून डायरेक्ट BA शिकिले आनी काही येतनाची तांणी येवन तांणी MA एक 100 लोक आतां ಸ್ವಲ್ಪ वर्सांनी क्रिएट जाला रे ऑटोमॅटिकली तांणी फायट करताची आनी तुमी PUC कोंकणी स्टार्ट जाता लेक्चर पोस्ट क्रिएट जाता आतां ह्या फावटी गोंयांत युनिवर्सिटीन एकलो की प्रोफेसर आशिल्लो ಒಂದು 7 ಜನ घेतले UGC स्केल म्हळ्यार आजी 1 ಲಕ್ಷ की 1.5 ಲಕ್ಷ आरंभारी मेळटा तितले एक उद्योग अवकाश शिकोवचे ह्या पुरा आमी फ्युचरांत वाडयता वचचेत आणि बहुशा हे विंगडाक आम्ही तुलन केलं म्हणजे बहुशा एक सुलभ वाटत 2 वर्ष ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट भोगला रे आता आम्ही 5 वर्ष जालें एक 10 वर्ष म्हणटना बारी सुदारण स्थिती येतली सगळ्यांक कोंकणी एक अध्ययनाची भास एक ती एकाडेमिक लँग्वेज म्हणाले प्रूव जातले आता आमगेले ओल्ड स्टुडंट 2 जण PhD रजिस्ट्रेशन केला तांकां कोणाय सहाय कर तांणी स्वता दाखोवन खर्चून 1 वर्साक 1 ಲಕ್ಷ पुरा खर्च आसा एक PhD करचें ते तितले तांकां आमी मोटिवेट जाला तांकां एक प्रोत्साहन मेळ्ळा मनांत तांगेल्या मनांत अशी आनी आतां आमगेले कितले की लेक्चर्स कॉलेजाचे निमगिताचे आमी सेरू येतवे आमकां कशी अशी सांजेची क्लास आसा कशी ताजे अशी एन्क्वायरीज चड जाला म्हळ्यार इंट्रस्ट चड जाला आनी सेरूच्या विशयार हांव सांगिल्लो असल पुरो तांकां थोडे अडचणे आसता ते कोणाक संवसारीक तापत्र्याक पाविल्ल्यांक आतां फ्रेश कॉलेज स्टुडंट्स जाल्यार बारी लायक अवकाश आसा आनी मुखारची वर्सां येतली ह्या फावटी आमी स्टुडंट्सांक पुराय तितले एक सगळी माहिती दिला 2-3 कॉलेजाच्यांक हांगाची सुमार कार्यक्रम केला आमी कोंकणी परिचय म्हळ्यार एक तांणी 7 एपिसोड पळयले तांकां हायस्कुलांत कोंकणीचे पुरा विचार तांतू कळटा अनेक कसं म्हळ्यार देवदास माम आतां आमगेले वीक्षक कोण म्हळ्यार मंगळूरान मानतशिनी विंगड कडेन आमी पळयताचे तांकां एक सहज जावन प्रश्न येता आतां एकलो बेंगळूर आसा म्हणलें की उदाहरण एक हांव मस्त दूर वचना आमी कर्नाटका भितर उलयता एकडके कितें एकडके त्या दिकांत आसता ताका मंगळूर अशा युनिवर्सिटी विशीं तुमी सांगले ताका तुमगेल्यान तूं भागी जावका तुमी इतली पुराय मस्त एनकरेज करता आसाचे म्हळ्यार विंगड कडेन धारवाडांत आसा जाल्यार धारवाडांत कोण मनीस म्हणून आमकां गुर्तू ना म्हणलें की जाल्यार मंगळूरांत तूं प्रोत्साह करतले तुमगेलें तसलें आसा म्हणटना मंगळूरांत तूं तांकां एक कोर्सांत भागी जावकी जाल्यार मंगळूरांत युनिवर्सिटी येवनू कोरका की विंगड कसले ऑप्शन आसा की सद्याक म्हळ्यार भास शिकचे केन्नाय आमी डायरेक्ट क्लास आयल्यार चड कळटा म्हळ्यार आतां भाशा विज्ञान म्हणून प्रेस तें आमी अशी उरलो न्हू विवरणी जावचे शिवाय तें करस्पॉन्डन्स नोट्सांत पुरा आमकां साध्य जायना ताज्या पयशी विशेश म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हळ्यार तांकां एक विचारांत एक सभेंत एक सेमिनारांत वचून उरलोच धैर्य जावका तांकां तें आमी वाडोवच्याक आमी फिजिकल क्लास जावका त्या खातीर आमी रेग्युलर कोर्साची जावका म्हूण म्हणलें करस्पॉन्डन्स केन्ना की कोरी आशिल्ली फुडेंची आमी एक हांगा एक अध्ययन विभाग मंगळूरांत स्ट्रॉंग जावका आतां गोंयांत मात्र आसचें तशीच हांगाय जावका आज कोंकणी भास म्हळ्यार तें IASचे सब्जेक्ट आसा आनी ताका ज्ञानपीठ प्रशस्ती हें पुरा मेळ्ळलें एक गंभीर भास तें विचार आमगेले मुखारचे युवजनांक कळून न्हू तांनीच जावन हाका रश जावका आनी मुखार कोंकणीक तशी अनेक जेवण सर पैमा मन सांगले कशें म्हळ्यार एक सरकारान इतले पळय एक अवकाश निर्माण करतना आमी तांचो मुखार येवका मुखार येयली कुडले मस्त जनान सर्वल कुडले सरकाराक एक प्रेशर घालयता आमी इतली जन शिकलेची आमी कसले पूण एक उद्योग खात्रीचे एक अवकाश निर्माण करका म्हणून सांगून एक त्या जाल्ले
दोन्हीच्या एक तंत बहुशा अपाय कसं म्हणारी सरकारानं इतली पर्याय कोरनो म्हणारी त्यावेळेला 2015 वेळारी इसवीन प्रारंभ जाताना मस्त प्रेशर येऊन अशा पुरो एक कसले एक प्रारंभ करताना एक तंडार एक आश्वासन दिवन असता सरकाराक तुम्ही ह्या कोर्स केले म्हणजे इतली मुखार वचत एक बहुशा कोण कोंकणी भाषिक असं की मस्त जनांक ते गोतना हे असल पुरा आम्ही सर्वनी मोंजलारी ताका एक अपाय असं म्हणून दिसता नाही मुखार सुनो म्हणारी जन होऊन गेला तशी सरकारान मुखार सुन तुमकां निंबूचे एक अवकाश असता तुम्ही इतली वर्ष केलं कसं केलंय म्हणून सांगून ताजे तरी पुणी आमगेले भाषा अभिमानी येऊ का तांतो तुम्ही सांगची तशी हे तामगेले पायमुळा उड्डयला सरकारान ते वेंचून घेणे जाल्यार रे एक अवकाश आम्ही सदावकाश कर्तव्य ते आणि आम्ही नाही जाल्यार चूक केल्ली चूक केला म्हणजे मागीर अनेक विषय कसं म्हणत आता तुळू आमगेल्या कॉलेजांत आसा तुळू पीटीआय आसा मँगलोर युनिवर्सिटी जाल्यार तुळू भाशेक संबंध आमी कंपेर करताना आमकां कोंकणीक कर्नाटक सरकारान दिलेलें एक सहकार्य छान प्रमाणेर आसा आमकां 2 कोटी रुपये दिला आमी 2 कोटी रुपये तांचो कॉर्पस फंड दवरून ताजे इंट्रस्ट येतना त्या इंट्रस्टांतून आमी सुमार कार्यक्रम पुरा करता आसाचे आतां कोंकणी संशोधन पुरा करता आसाचे सो कोण कोंकणी MA करता मुखार सुनता खंडितय आतां रिसर्च एक्टिविटीजांत पुरे इन्वॉल्व जावचे आमी सपोर्ट करता आता पीठ अक्क फाटी बल तेची कोंकणी MA आता लायक लायब्ररी केला आम्ही आता ह्या वार आम्ही अनेकय गोंया वचून मस्त संशोधन एक जावक बूक पुरा हाडता आसाची आम्ही स्वता वताची म्हळ्यार ते आम्ही तितले सिलेक्शन लायक जावका म्हणून तशी एक लायक लायब्ररी जाल्ला आमगेले हांतू सेमिनार्स केला आम्ही लॉकडाऊन पिरियडार सगळे भारतांत कोंकणी सेमिनार आरंभ केल्ले आमीची मागीर गोंयची युनिवर्सिटीच्यान केले तितले एक आमी वय लाईव्ह जावन एक कोंकणीक एक चड शक्ती हाडचे प्रयत्न बहुशा आमी राष्ट्राचेच एक गमन येवचे तसले दोन्ही प्रोजेक्ट आतां कोंकणी अध्ययन पीठ दाखून जाता आसा वय ते एक वय मुखार उलय मस्त विषय आयले तशी अनेक असं म्हणणारी तुम्ही इतली परे वीक्षकांत विंगड विंगड नमुने वीक्षक असताची स्वल्प जणांना मला दिसता पुरो म्हणारी एक लायक हंतात आशिल्ले एक स्थानमान आशिल्ल्या व्यक्तीला मना दिसता पुरो कसं म्हणारी आमकां ते शिकू जायना जाल्यार आमी हांकां प्रोत्साह करता म्हणून तसं जाल्यार खंयचे प्रसंग समजता उदाहरण एक हांव कोंकणी अकाडेमी म्हणून म्हणलें कोंकणी अकाडेमी तसं जाल्यार कोण पळय तुमकां एक सपोर्ट कोर येता अध्ययन पिठाक म्हळ्यार तुमगे लोटू म्हळ्यार एक प्रोत्साह आम्ही तुमकां स्टुडंट दिताची ना आम्ही तुमकां एक धनसहाय दिताची तुम्ही खंयच्याक अपेक्षा करताची पैमा आता आमकां अकॅडमी दाखून आरंभारीची लायक प्रोत्साह आशिल्ले म्हळ्यार सगळी तांणी एडमिशना फुडेंची पेपरार घालता न्यूज पेपरार आम्ही फुल्ल तुमगेले फीस स्कॉलरशिप दिताची म्हणून घाल्ली मी ती मस्त एक प्रयोजन पडला एडमिशन जेतना आरंभारी 5 जण आशिल्ले तांतूं 4 लोक येवन मस्त दीस काडले म्हळ्यार वायस चान्सलरान म्हणलें 5 ಆಗಬೇಕು म्हणून मागीर 5 व्यक्ती जावन हांव जॉइन जालें MAक ते थंय दाखून आरंभ जालेले आता 5-10 ताई गेलेले आसा आमगेलें एडमिशन आता तुमकां अकाडेमी तर म्हणल्यार सरकार संस्थेनाची सहाय कोरका की विंगड कोणे आता इतले आमी विंगडाले सपोर्ट जावका म्हणटा म्हळ्यार कितली केवळ अध्ययन पीठ आसा तांगेला दुड्ड आसा आम्ही कसं स्कॉलरशिप दिवका म्हणून एक असले एक प्रश्न आयले तांकां पुराय आमी एक सत्य विचार सांगताचे मंगळूर विश्वविद्यानिलय अध्ययन पीठ विंगडणे ताजे भितरचे तांतू एक 10 लाख रुपये तांणी MAक वर्साक खर्च करता 10 चेडू आसला रे एक स्टुडंटा वयर 1 लाख विश्वविद्यानिलय खर्च करतना अकॅडमी लागी तांगेले फीस रियायती दिया म्हणून आम्ही निमून घेता असे हे एक व्हड सपोर्ट येता त्या म्हळ्यार अकॅडमीन फुडें 5-6 लाख वर्साक हायस्कुलांत तो की प्रायमरींत की शिकोवच्याक खर्च लेस उदाहरण आसा आतां कांय नातल्यार एक 2 लाख रुपये विंगड करून दवरल्यार आमगेले MA शिकची सगळ्यांक एक भारी व्हड सपोर्ट जाताले
आता उणी 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 करता आयल्याची पोरो बरी एक विद्यार्थींक 3,000 की इतले दिला हे अकॅडमीन एक व्हड मन कोरका सरकार अकॅडमी म्हणल्यार त्या शब्दांत वस शिक्षण म्हणून अकॅडमिक्स म्हळ्यार शिक्षण शिक्षणाक प्रधान एक इतले व्हड एक फंड मेळतना तांते एक 2-3 लक्ष पुणी शिक्षणाक तांणी स्कुलाक की स्कॉलरशिपाक की कॉलेजाक की दिवेत आणि कशें म्हळ्यार जयंत नायक माम मस्त कोंकणीचे सन्न संघ संस्थेची मस्त संघटन बरं असताची ಬಹುಶಃ एक संघ संस्थेना आता कोण कार्यक्रम पळयतास की तांगेले एक संघ संस्थेना इतली पुरा विषय ऐकून तांगे खुशी जावन वर्साक आमगेलांत एक 30 जन आसाचे आमी एकलाक पेटयताचे पूण तितले सांगल्यार पुरो म्हण दिसता तुम्ही अखेरीक इतली पुरे जत्तरी म्हणा मस्त मना गेला तांगे विषय आमगेले भिक्षका लागी कसं एक विद्यापन करतात आता कोंकणीक संबंध पळयलो तशीची भाशेक संबंध पळयलो तशी सुमार संस्था मंगळुरांत आसा मंगळुरा भायर आसा म्हगेले एक रिक्वेस्ट म्हळ्यार पुरा संघ संस्थेन एक कॅन्डिडेटाक एक पेटयले पुरो स्पॉन्सर केल्यार आमगेलो होडी भास गोडी भास कोंकणी खंडितय ओरयत आमगेले भरम वडयत म्हणून वीक्षका लागी मागून घेता आनी ह्या संदर्भार आमी सांगचे तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ अडचण आसा पुरो कौटुंबिक तें पूरा ಸ್ವಲ್ಪ हें कोरनु सानशे कोरनु तुमी कोंकणी होड कोरनु तुमगेल मन होड कोरनु एम.ए. कोंकणीक चड संख्येर तुम्ही दाखलाती घेवन हें आमगेल सगळ्याले भास 8 लक्ष जन आसाचे आमी गोंयांत कितले आसा ती ताच्या पयस चड जनसंख्या आमगेल आसा कर्नाटकांत आमी 1.5% आसचे आमी हें कोरून दाखोवका आमी हें चॅलेंज जावन घेवका आनी आमगेले एम.ए. हांगाक हें अशी थंड जायना तशी आनीकय मुखार व्हरून वयले मट्टाक व्हरचें एक कर्तव्य आमकां सगळ्यांक आसा म्हूण म्हणटाची हांव म्हगेलें उतर आनी इतली पुराय ऐकून जातरे पै माम जी जयंत नायक माम तांकां एक दिसता आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ डाउट्स आसा एक कसले उलोवका म्हूण तुमगेला दिसता तांणी खंयची नंबराक कॉन्टॅक्ट करूं येता तुमकां फोन करूं येता की कशी खंयची नंबराक तांणी कॉन्टॅक्ट करून तांगेले डाउट्स निमगू येता म्हूण आता आमी चड कोण उमेद दाखयला तांगेले तांकां पुराय आमी कॉन्टॅक्ट केला नाही हांव म्हळ्यार प्रोग्राम पळोवन ಸ್ವಲ್ಪ जन दिसता युनिव्हर्सिटी इव्हनिंग कॉलेजांत एक ऑफिस आसा थंय येता संजय डॉक्टर देवदास पै तांणी कोंकणी PG स्टडीसाचे तांणी कोऑर्डिनेटर जावन आसाचे तांगे लागी इन्फॉर्मेशन घेव येता पूर्ती इन्फॉर्मेशन जयवंत नायक मामा लागी घेव येता दोनी नंबर जावकालार आमी तुमगे नंबर दिवेत की वय दिवेत एक मोबाईल नंबर देवदास माम तुमगेला जना नोट करून घ्यायची करून घ्यायची डॉक्टर बी देवदास पै 9449236844 अनेकळ सांगता 9449236844 डॉक्टर बी देवदास पै ओके म्हगेले डॉक्टर जयवंत नायक म्हणून हांव युनिव्हर्सिटी कॉलेज डे कॉलेजांत आसा म्हगेले फोन कॉन्टॅक्ट नंबर 9492840331 डे टायमार येवन म्हाका मीट जाव येता तशीच फोनार कॉन्टॅक्ट जाव येता 24/7 म्हगेली अवेलेबिलिटी आसता कोंकणी खातीर काडो जयनातला मिस कॉल पळोवन करता खंडित हय तशी आनी कसले संघोस्की वीक्षकांक तितल्याचे ह्या वर्सा ಸ್ವಲ್ಪ सगळ्यांनी मन कोण मुखार व्हरका आमगेले एम.ए. कोंकणी म्हणलें आता विशेष जावन आमगेले यूथ ऑफ GSB कोंकणी खातीर काम करतली एक संस्था तुम्ही कशी आमकां एक सपोर्ट दिलो की हे कोंकणी एम.ए. विचारारी पुराजनाक एक पळोवका म्हणचे आमकां एक प्रचार दिल्लो तशीच दुसरे संस्थेनय तशी विश्व कोंकणी केंद्र वटो पीठान एक योजना टाय अप केला तशी विंगड विंगड संस्थे वटो आमी हे एक कोलॅबोरेशन करता तशी इतली वेळू जयवंत नायक सरान तशीच देवदास पै मामान मस्त विषय कोंकणी अध्ययना विशयी सांगिल्लो आसा अंतू कशें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन कोंकणी अध्ययना खातीराची म्हणून राखून राविल्ली वीक्षक आसताची हांवें अशी एक कार्यक्रम दवरता तुम्ही दवरता एक आसक्ती येवची म्हूण आसा खंडितय दोग जाणांनी एक तुमगेल्या तांगेले एक फोन नंबर दिलेलो आसा एटलिस्ट
तुम्ही तांकां फोन करून ते कार्यक्रमा बद्दल एक अध्ययन एक कसं आसक्तीस की तुमगेले तांकां दाखोवका म्हणून निमोन घेता तशीच दोनीच कसा म्हणल्यार 2015 इसवीन तो कोंकणी अध्ययन बीट प्रारंभ जाल्ले एक खंयचे एक सरकारातून एक खंयचे एक संस्था प्रारंभ जावका जाल्यार ताजी मागशी व्हड एक त्याग आसता व्हड एक परिश्रम आसता त्या परिश्रमा नंतर सरकार आजी एक कसले मनवी दिली कुले आजी करना ताजी मागशी मस्त वर्साचे एक तपस्या आसता त्या कोण त्या प्रारंभ केला ताजी मागशी व्यक्ती आसा की तांगेली एक तपस्या आसता त्या 2015 प्रारंभ जावन आजी 6 वर्स जाल्ले सरकाराक इतले सरकारान परत ताका एक अनुदान दितना उत्तेजन दितना सरकार मुखार सुरू ताजे रिपोर्ट निमित्त म्हळ्यार खंडित दोनीचे कोंकणी अध्ययनांतू विंगड आतां आमी म्हणटाची गल्ली गल्लींतू एक इंजिनियर्स आसा म्हूण सांगून जाल्यार आत्तां प्रारंभ जातना कोंकणी तूं मस्त जेन्नाची उद्योगाक अवकाशांतू हेरळ जावन आसा म्हूण सांगता म्हळ्यार सुलभ रितीरी कोंकणी तूं शिकली म्हूण जाल्यार आमगेले शिकवणेक आमगेले एक स्थानमानाकय आनी आमगेले भविश्य रूपसुचाकय एक मस्त उपयोगकारी खंडितय जाता सरकाराक आनी मुखार सुन कंटिन्यू कोरका म्हूण जाल्यार आमी अंतू कोंकणी भाशाच्यान चड हंतू मेळका कोंकणी मातृभाषा आवय भाषा हाका कितले एक महत्व म्हणून फुडल्या आमी एपिसोडान परत सांगला जसले एक आवय भाशांत उरोवच्याक तुमगेले एक प्रामाणीक प्रयत्न जावका मात्र एक कोंकणी मस्त संघ संस्थे आसता नाव तुमगेले बंधू बळग आसा मित्रवर्ग आसा तुमगेले परिचयाचे मस्त जन आसा जायत आमकां शिकूं जायना जाल्यार आमगेले घरातून एकलो की आमगेले वाठारांतून एकलो की एक आमगेले संस्थेतून एकला की आमी वर्सा एक पेटयताची म्हूण सांगून त्या एक तुमी मन केलें म्हणजे जाल्यार ते आवय भाशेक एक सेव केला म्हणकेची म्हूण सांगताची हे कार्यक्रम पळयल्यार धन्यवाद कार्यक्रम पळयल्या नंतर खंडितय दोग जाणांकय तुमी फोन करायची तुमगेला एक आसक्ती तांकां एक तिळसून दियाची सगळ्यांक देव बरें करो नमस्कार नमस्कार.